जगदो उद्धारना जगदो उद्धारನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ कृष्ण हरे कृष्ण सकडांकೈ श्री कृष्ण लीला मळल मगले पेजान तुका स्वागत अजी पूड गलल दामोदर लीलाचे व्हिडिओ तुम्ही पळयला आसतले म्हणून लेखता ताजेक कंटिन्युएशन जावनत आयचे व्हिडिओ गलुवत आसा ते श्रीकृष्णाले उडुपी श्रीकृष्णाल काणेत आयचे व्हिडिओ अंतू आ सांगुवत आसा कृष्णाल बाल्यकालांतुले लीले सर्व आस्वादन करूक अशी भागी मेळ्ळले यशोदा मातेले काणयेत आमी फुडले ते व्हिडिओ अंतू आयकलले दामोदर लीला म्हणल व्हिडिओ अंतू आयकलले तदना आमी देवकी म्हणल औसुक विसर्यत्व नज्जनव ಸ್ವಂತ ಭಾವನಾಚಿ ದೋಳೆದ್ರಾಕ ಜನ್ಮ ದಿಲ ಸರ್ವ ಜಲ್ಡು ಅಂಕೈ ದಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆ ಪೊಳೋಕ ಜಲ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯವತಿ ಜಾವನಶಿಲೆಕ ಔಸತ್ ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ ಜನ್ಮ ದಿವನು ಹತ್ತ ಮೆಳಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ बमना लगी दिवक जाता अशी पूत येतलो आमकां हांगा साकून मोचन करूंक म्हणलें एक विश्वास हरत मागीर अशी सर्व दिवसय ते देवकी मातेन जीवन काडचें अशी कृष्णाल ते स्मरण करतची सर्व दुःखय समर्पण करचे पूज करचे एक विग्रह आशिल्ले देवकी लगी ते कृष्णाल विग्रह केरळांतूल गुरुवायूर म्हणल्यार देवस्थानांतू गुरुवायूरप्प जावन आसा अशी राखून अंत्यारी कृष्ण येता तांकां मोचन करूंक अधर्मी जावन आशिल्ले कंसाक दिवश मारनू तांकां रक्षण करूंक कृष्णाक सांजचे डसन पळोवंक घेवच्याक दूद दिवच्याक खेळोवच्याक कृष्णा लुटी सर्वय आसादन करूंक सकड भागी मेळ्ळेले एक आवसत यशोदा जल्लारी 10-12 वर्स ताय स्ವಂತ चेडूची म्हणल रितीर पळोवन मागीर कृष्णान वृंदावन सुकून वताना ते आवसून कितले बेजारू भोगला आसतले थंय सुकून चमकल कृष्णान मागीर यशोदेक पळोवचे कुरुक्षेत्र युद्धा वेळार सेमंद पंचक म्हळ्यार जागीर सुकून येता थंय कृष्ण यशोदा देवकी रुक्मिणी देवी अशी सकड जणी ಒಟ್ಟು मेळटाची त्या वेळारी देवकीक यशोदेन हे कृष्णाले कंक कार्य सांगून दिवचें आसा सान आसतना आशिल्लें कंक कार्य देवकीक पळोवच्याक जायना नातिले ते सान कृष्णाले एकंक लुट्यो खेळो सगळे हे आयकतना देवकीक मस्त बेजार जाता मेगेल चेडाल खेळू कसले म्हाका पळोवच्या जल्ले ना म्हूण सांगून म्हाकाय ते पळोवंक आशिल्ले म्हाकाय ते आस्वादन करता आशिल्लें म्हूण अशी मना दिसता हे मनावरचे कृष्ण ते योगशक्तीरी योगमायेरी सान चड बालगोपाल जाता कडेरी यशोदा मातेन आनी कृष्णान खेळ्ळ सर्व खेळूय सर्व लीलय देवकी लोटू खेळटा हे सकड जतन ते लगी रुक्मिणी देवी बैसून आशिल्ली हे यशोदा मातेन देवकी मातेक सर्व काणी सांगून दितानाय ते कृष्णान ते देवकी मातेल बेजार मना कोरनू ते बालगोपाल रूपारी देवकी मातेलोटू खेळचे सर्व ही रुक्मिणी देवी पळयतस हे सगळं पळयतना रुक्मिणी देवी मनांत एक आश येता म्हाका केदनाय पूज करूक मेगेले कृष्णाले हे रूपारी हे बालगोपाल रूपार आशिल्लेक विग्रह मेळ्ळल जलारी म्हणून तशी एक बालगोपाल विग्रह करयता आनी ते पूज करूक सूर करता रुक्मिणी देवी ते विग्रह पूज करूक सूर करता द्वारका समुद्रांतू बुड्डुताय कृष्णान स्वर्गारोहण कोरताय रुक्मिणी देवीन ते विग्रह पूज कोरनयल्या जे स्वर्गारोहणा वेळारी रुक्मिणी देवी कसं करता म्हळ्यारी ते विग्रह अर्जुना लगी दिता अर्जुनू ते रुक्मिणी वन म्हणलें एक जागेरी ओर्नू दवरता जल्लारी कालांतरांतू गोपचंदनाचे गोपचंदन म्हळ्यार एक मत्यत ते मत्ये पंदाक जावन वती हे विग्रह ते विग्रह मागीर मेळचे 12th सेंचुरींतू माधवाचार्यांगेले हातांत येता तदा आमी आयकूंक जल्ले माधवाचार्य म्हळ्यार कोण म्हणत देवाले परम भक्त माधवाचार्य त्यांनी ते ये कृष्णाल विग्रह प्रतिष्ठे करचे काही म्हणवे कर्नाटकांतुले उडुपी म्हणलेले जागेर येता उडुपी म्हळ्यार ते वर्डाचे मिनिंगाची उडू म्हळ्यारी नक्षत्र पा म्हळ्यारी नक्षत्रांगेले देवाल जागो नक्षत्रांगेले देव कोण चंद्र तदना
थंय आशिल्ले देवस्थानांत फुडें काळांत उडपांतू आशिल्ले जन आनी आराधन करचे महादेवाक आशिल्ले थंय कृष्णालय देवस्थान घातल्यार वैष्णव जावन अशी जन नाशलींची थंय आशिल्ले देवस्थानांत आनंदेश्वर देवस्थान आनी श्री चंद्रमौलेश्वर देवस्थान. श्री चंद्रमौलेश्वर देवस्थानाक एक काणी आसा. ते जागेर सुकूनत चंद्राक शिवान मौलींतू दवरलेले म्हणत सांगचे. दक्ष प्रजापतीन तांगेले 27 धुवांकय चंद्राक वाडीकोंदिल्ला जाल्यार चंद्रू हे धुवांक एकलेक पळयना म्हणलेक कोपारी दक्ष प्रजापतीन चंद्राक शाप दिवचे आसा. तुगेल उज्वाड उण जत येवो तुगेल प्रकाश उण जत येवो म्हण सांगून हे आयकतना चंद्राक भंय जाता. चंद्र वचून हे आत्ताचे श्री चंद्रमौलेश्वर देवस्थान आशिल्ले जागेरी चंद्रनी तांगेले बायलो वचून तपस करतांची. तशी क्षिप्रप्रसादी जावन आशिल्लो आमगेलो महादेव प्रत्यक्ष जावन चंद्राक अनुग्रह दिता, शाप मोक्ष दिता. चंद्राक देवाल मातेर एक स्थानय दिता. प्रत्यक्ष जालेले ते रूपत स्वयंभू विग्रह जावन आजी कैतय आस म्हणत सांगचे. ते विग्रहाक दिसांतू 3 रंगारी प्रत्यक्ष जाता म्हणत सांगचे. सकणचे काळे कलर, दनपार म्हणटना नील कलर, सांज म्हणटना धवंडी कलरारी ते विग्रह दिसतू जाता म्हणत सांगचे. तितले पुण्य आशिल्लेक भूम्येत उडपी फुडें काळांत वैदीक जावन आशिल्ले शिकवणी सक्कड जेवचे जाग आशिल्ले हे उडपी म्हणलें. स्पिरिच्युअलिटीक मस्त मोल दिवचेक जागो एक दिव्य जावन आशिल्लेक जागत हे उडपी म्हणलें. अनंतेश्वर देवस्थान सुकून 3 मैल तेकड राबचेक ब्राह्मण आशिल्लो. तांगेलें नांव मध्यदेह भट्ट म्हणत. तांगेले बायलेलें नांव वेदवती म्हणून. व्हडलीक जावन 12 वर्स जावनय तांकां चेडूं नाशिल्लींची. हे 2 देवस्थानांतूय महादेवाल हे 2 देवस्थानांतूय केदनाय येवन पांय पडूं आशिल्ले हे ब्राह्मणान आमकां एक चले चेडूं दिवन अनुग्रह कोरून दी देवा म्हूण सांगून. अशी एक दिवस हे ब्राह्मणान देवस्थानांतूक येवचे वेळारी एक मनीस धावून देवस्थानाचे रजस्तंभा वयरी चडची पळयता. तेजे वयर चोवून ओड्डोडांनी आपोवन कसं सांगतस मस्त सांगला. जाल्यार एक सांगिले समाची ते मध्यदेह भट्टाल कन्नांतू आयकले. कसं म्हणून वायुदेवू मनुष्य रुपारी हे गांवांत जन्म घेवच्या वतस म्हणून. हे आयकतना मध्यदेह भट्टाल मनांत दिसता मेगेल चेडूं जावन वायुदेवान जन्म घेतली जाल्यार म्हणून. अशी ಸ್ವಲ್ಪ कालांनीची वेदवती गुरबीण जाता एक चेल्ले चेडाक जन्म दिता वासुदेव म्हणून ताका नामकरण करतांची. ओर जतरी अच्युत प्रेक्षा म्हणलेले एक गुरू लग्गी वोर्न वेद शिकवणेक घालतांची. अच्युत प्रेक्षा म्हणल्यार गुरू शंकराचार्यांगेले अद्वैत सिद्धांत विश्वास करचेक मनीस आशिल्लो. अद्वैत सिद्धांत म्हळ्यार द्वैत म्हळ्यार 2, अद्वैत म्हळ्यार 2 न्हय एक. हे 2 म्हळ्यार कसं म्हळ्यार जीवात्मनी परमात्म. शंकराचार्यांनी सांगचे आशिल्लें कसं म्हळ्यार अद्वैत सिद्धांत म्हळ्यार जीवात्मनी परमात्म विंगड विंगड न्हय एकच येत म्हणत शंकराचार्यांनी सांगचे आशिल्लें. जाल्यार सर्व वेदांत शिकिल वासुदेव सांगू सूर करता कसं म्हळ्यार परमात्म जीवात्मय विंगड विंगडत एक न्हय. देव म्हणल्यार एक देव म्हणल्यार एक शक्ती आसची. आमकां एक कालाक देव जेवची ना. आमकां देवाल भक्त जावेत देवाल दास जावेत सारुप्य मोक्ष की सायुज्य मोक्ष की आस करियेत. शिवाय एक कालाक देव जेवच्याक आमकां जेवची ना. मोक्ष प्राप्त करूक देवानची लेखुका देव म्हळ्यार श्रीकृष्ण परमात्मत म्हणून वासुदेवान ओड्डोडांनी सक्कड जनांक लागीं सांगू सूर केले. अभिप्राय व्यत्यास जाल्यार शिष्यान सांगिल्लें वय म्हणून अच्युत प्रेक्षय सांगता. तशी वासुदेव संन्यासी जेवच्याक तीर्मान करता. अन्नम्मा लागीं वचून सांगता. तशी पूर्ण प्रज्ञा म्हणलें नाव स्वीकार करून कृष्णाल काणयो भारत सगळेची प्रचारण करूक भार सरता.
अशी त्यांनी केदारनाथांतू तीर्थयात्रा करची वेळारी हिमालयाचे खंयची एक जागेर सुकून तांकां व्यास महर्षील दर्शन मेळ्ळां म्हणत सांगचे. व्यास महर्षी चिरंजीव येत आत्ताय हिमालयांतू कैकी आस म्हणत सांगचे. तशी व्यास महर्षीन सांगेल प्रकार त्यांनी भगवद्गीता ब्रह्मसूत्र सगळे ट्रान्सलेट करतांची. अशी असताना आनंदेश्वर देवस्थाना लगी एक मठ स्थापन करतांची. थंय कृष्णाले कॉन्शियसनेस कृष्णाल काणयो सगळे जनांगेल मना पावोवच्याक मस्त प्रयत्न करता. 8 शिष्यांक त्यांनी स्वीकार करतांची हे जागेर सुकून आणि विशिष्ट द्वैत सिद्धांत तांकां शिकोवन दिता. कृष्णाल काणयो कृष्णाल तत्व सगळे प्रचारण करचे दिकून वची मागीर त्यांनी माधवाचार्य म्हणून नाव स्वीकार केले. आनंद तीर्थ म्हणलें नावय स्वीकार केला. हे गांवांतू एक कृष्णाल देवस्थान आशिल्लें जल्लारी म्हणून तांगेले मनांत एक आश दिसता. माधवाचार्यानी शिष्यान मध्य मध्येची मालपे बीचान तुका वच्चू आशिल्लें. एक दिवस त्यांनी शिष्यांगेल ಒಟ್ಟು मालपे बीचांत वचून थंय बसून त्यांनी 12 स्तोत्र सगळे बरयलेले. अशी बरयता आसतना पक्कन जोर मोड येता, जोर वार येता, समुद्र प्रक्षुब्ध जाता, व्हडले व्हडले पाळयेचे सूर जाता. हे अशी पळयतना दूर सुकून एक शिप दिसता आस. ते हे वार निमित्तान जोर जोर हालतस पाळे निमित्तान ते एक समेर आत्ता ते उद्दाक ते शिप्पा भितरीक वच्चे पुरो ना जाल्यार हे व्हडले व्हडले पाळा निमित्तान ते शिप्प उदका भितरीक जावं बुड्डूकय पुरो. असल एक अवस्थेरी ताजे भितर अशी जन ओड्डोड्डान 2 हात वयर करून रडतसची रक्षण करूं कितें. हे पळयतना माधवाचार्य तांगेर आत्ता अशी जपमाला उग्गी दवरून मंत्र म्हणून सूर करता. अशी तांणी कसकी मंत्र म्हणलं कूडले समुद्र ಸ್ವಲ್ಪ वेळाक शांत जाता. समुद्र शांत जाता, वारे उण जाता. ते वेळ भितरी ते शिपांतू जन कसं करता म्हळ्यार शिप समुद्राचे करेंतू हाडून रबयतांची. शिप समुद्रा करेंतू हाडतांची. त्यांनी शिप्पा सुकून देवन पळयतना माधवाचार्य बैसून जप करचे पळयता. तांकां मन आवडटा आनी कसकीची हे संन्यासी कसकी श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक मनीस आनी कसकी मंत्र म्हणले निमित्तानात आमकां आमगे जीव वापस मेळ्ळले, हे प्रकृती शांत जाल्ले म्हणून मन आवडचे. त्यांनी माधवाचार्यांगे लगी येवन थँक्स सांगतांची. तदन माधवाचार्य सांगता हांव कसले करनी, हांव तुमकां रक्षण करी म्हणून श्रीकृष्ण परमात्मा लगी प्रार्थना केलेलं तुम्ही थँक्स म्हणका श्रीकृष्ण परमात्माकात म्हाका नाही म्हणून सांगता. जाल्यारी त्यांनी सांगताची तुम्ही देवा कसले प्रार्थना केलेले जाल्यारी तुम्ही ते प्रार्थना केल्ली निमित्तान आमकां आमगे जीव वापस मेळ्ळे. ते देखून तुम्ही कसलेच आमगे लगी घेवका, आमगे लगी सुकून आमगेले एक खुशी किती तुम्ही कसले आमगेला निमगुका म्हणून सांगता. तर माधवाचार्य सांगता म्हाका कसं जाव का हांव एक संन्यास येत म्हाका कसले नाका म्हणटना त्यांनी सोणाची आमगेले एक कुशीक तुम्ही कसलेपणी आमगेला घेवन जाव का म्हणून सांगता. माधवाचार्य सांगता जायत म्हाका हे शिप्पा भितर सकडे एक दाखयतली तुमी म्हणून सांगता. तांकां खुशी जाता तुमगेलो बरी आशिल्ली एक संन्यासी आनी आमगे शिप्पा भितर येवची म्हळ्यार हिची आमकां मस्त खूश येता हेंची म्हूण सांगून माधवाचार्यांक शिप्पा भितर सर्व दाखयता. अशी पळयता येतना एक मुल्लेक एक गोपचंदना हेट्टो दवर नासता. तदना माधवाचार्य तांगे लगी निमगीता तुमकां हे गती आसवे म्हणून तांणी गुजरातान तुका सामान घेवन वच्चे इस्लाम रिलीजियन आशिल्ले जन आशिल्ले हेंची. तर त्यांनी सांगताची हे आमकां गती काय ना ते लायक जड आसते ते आमी एक ते शिप्पाचे बॅलन्सा कितें दवरलें जाल्यार ताजे भार चड जावन म्हूण दिसता आमकां शिप कंट्रोल करूंक जायना आशिल्लें म्हणटा. तर माधवाचार्य सांगता आमी वैष्णवांक गोपचंदन म्हळ्यार मस्त
इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लें तदा ना तुमकां तें गती ना जाल्यार म्हाका तें दितलो वें निंगिता तन तांणी कुशीन ते काडयेची म्हणटा तदा ना 8 शिश्यांक ह्या पोनू ते व्हरू सांगता 1-2 जण उकळदन काय ते उकळू जायना तितले जड आसता 8 शिष्ये ओटूची ते उकळून समुद्राकडेन तोनू दवरतांची ते शिपान तुजन तांगेल्या गांवांत तुका वापस वताची हे दवरलें कडेन चुकून मागिरी हे गोपचंदना हेट्टो हल्लोच जायना ह्या 8 शिश्यांनी कितले परिश्रम करूनय थंय चुकून ते गोपचंदना हेट्टो हल्लोच जायना तशी माधवाचार्यानी येवन एक पंत आपडतनाकय ते गोपचंदन सगळेच पुड्डी जावन पोवन वता ताजे भितर चुकून भारी चंद एक बालगोपाल रूप माधवाचार्यांगेले हातांत येता अशी रुक्मिणी देवीन पूज केले ते विग्रह माधवाचार्यांगेले हातांत पावता तांगेल मना दिशील वरी एक कृष्णाले विग्रह सुरवे जावन उडपी म्हणल्यार ते जागेरी प्रतिश्ठ करू कशें अनुग्रह माधवाचार्यांक मेळटा थंयचे सर्व आचारय अनुष्ठानय पूजा विधी सर्वय माधवाचार्यान सांगिल वरियत आजीकय थंय जेवचे आत्तय देवाले पूजे पादसेवय करचे माधवाचार्यांगेले शिष्यांगेले परंपरेंत आशिल्ले जनान येता उडपी पर्याय म्हणून आमी सक्क जाणांक गोत्तसना उडपी पर्याय कसो म्हणून कळटा जाल्यार फुडें अष्टमठ कसो म्हणून आमकां कळटा 8 शिष्यांक माधवाचार्यांनी स्वीकार करून तांगेले विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत शिकोवन 8 जागेरी 8 मठ स्थापन करून 8 शिष्यांक ओपसून दिला पलिमारू मठ उडपा सुकून 30 किलोमीटर दूर आशिल्ले पलिमारू म्हणल्यार गांवांत वता हे मठ आसा पडबिद्री लागीं थंय कोदंडपाणी सीता लक्ष्मण आंजनेय समेत श्रीरामचंद्राले विग्रहत माधवाचार्यांनी शिष्याक दिल्ले अदुमारू मठ ते उडपा सुकून 21 किलोमीटर दूर आशिल्ले एक मठ थंय कलिंगमर्दन श्रीकृष्णा विग्रहत ओपसून दिल्ले तशीच तिमीचे कृष्णापुरा मठ 45 किलोमीटर दूरत उडपा सुकून सुरतकला लगे आशिल्ले कृष्णपुरा गांवांत थंय कलियमर्दन श्रीकृष्णा विग्रहत दिल्ले तशीच पुत्तिगे मठ 21 किलोमीटर दूरत उडपा सुकून थंय रुक्मिणी सत्यभामा समेत जावन आशिल्ले विठ्ठोब देवालय विग्रहत माधवाचार्यांनी शिष्याक दिल्ले तशीच शिरूर मठ 21 किलोमीटर दूरत उडपा सुकून ते थंय दिल्ले वामन विठ्ठल म्हळ्यार देवालय विग्रहत मागीर सौदे मठ 224 किलोमीटर दूरत उडपा सुकून शिर्शी म्हळ्यार जागेर हे मठ आसा थंय भूवराह मूर्त्यत माधवाचार्यांनी दिल्ले कुंभाशी मठ म्हणून सांगताची सौदे मठाक आनी कणियूर मठ 145 किलोमीटर दूरत उडपा सुकून थंय कुक्के सुब्रह्मण्य देवस्थान नांव आहे सुಳ್यांतू ताजे लगेत हे मठ योग नरसिंहमूर्त्यत अंगाचे प्रतिष्ठा तशीच पेजावर मठ 55 किलोमीटर दूर उडपा सुकून थंय दिल्ले श्रीदेवी भूदेवी समेत जावन आशिल्ले विठ्ठोब देवालय विग्रहत हे 8 मठांतुलय जनान येता कृष्ण मठांतुले म्हळ्यार उडपींतूल श्रीकृष्णाले पूजा विधी सर्वय आजीकय करचे एक रोटेशन बेस सारी म्हळ्यार 2 वर्सां एक मठांतुले जनांनी सगळे पूजा विधी मॅनेजरियल फंक्शन्स तशी सर्वय तांणी पळोवंक घेवचे 2 वर्सां नंतर आनेक मठाक ओपसून दिवचे अशी 2 वर्सां एक पंत एक मठांतूल जनय ते ओपसून दिताची ओपसून घेताची हे दिसाक उडपी पर्याय उत्सव म्हणून सांगचे पयली जानेवारी 17 ताय अदुमारू मठांतुले स्वाम्यानत सक्कडे करचे आशिल्ले ते पयलीच नंतर कृष्णापूर मठांतुले स्वाम्यानत आनी येवचे 2 वर्साक सर्व कार्य पळोवन घेवचे अंतूय हे 8 मठांतूय द्वंद्व मठ म्हणून आसा म्हळ्यार एक मठ 2 मठ एक ग्रूप तर खंयचे कारणारी एक मठांतुले स्वाम्यांक कसले करू जल्ली ना म्हणजेल्यार द्वंद्व मठांतुले अन्येक स्वाम्यांक ते
करयत अशी दोन्ही मठ जावन एक ग्रुप तशी चारी ग्रुप ताका ते द्वंद्व मठ म्हणून सांगचे. माधवाचार्यांगेले विशिष्ट द्वैत सिद्धांत फॉलो करते जन तर काशी मठाचे गोकर्ण मठाचे जन ತಂಗೆಲೆ ತನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಖರ್ಚೆ ಮೂರ್ತಿತ ನಾಗೇಶ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಗವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಮೋದರು ಮಹಾಲಸ लक्ष्मी नरसिंह व्यंकटरमणू सकडे ते दिक्कुनत काशी मठाचे गोकर्ण मठाचे जनानी गोपचंदन दीग नाम तंडूचे तशीच आदिशंकराचार्यांगेला अद्वैत सिद्धांत फॉलो करतल जनत कवली मठांतुले चित्रापूर मठांतुले जन तन्नी आराधन करचे मंगेश शांतादुर्गा सप्तकोटेश्वर सकडे अत तशीची कवली मठांतुले चित्रापूर मठांतुले जनानी भस्म आड नाम तंडुचे मायावादी जावनशिले अद्वैत आचार्य श्री शंकराचार्य अंताई श्रीकृष्ण परमात्माक अंगीकार केला तक्का एक एक्झाम्पल तन्नी बरयलले भगवद्गीते महात्म्य श्लोकाचे 7 श्लोक म्हळ्यारी अंत्य श्लोक एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एके मन्त्रस्तस्य नमामि याने कर्मापेकं तस्य देवस्य सेव देवकी पुत्रान म्हणलं गीत एक शास्त्र देवकी पुत्रत एको एक देवू एक मंत्र तस ते देवाल मंत्रत एक कर्मत आम्ही कर्क जल्लले ते देवाले सेवत तशीची आणि उडपी श्रीकृष्ण काणी पूर्ती जावक जाल्यारी कनकदास काणी आम्ही सांगून जावका आणि व्हिडिओ तू आमका ते काणी ऐकूया. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.